आयज ही पत्रकार परिषद घेवन तमाम पेडणे वासियांक आमी कळू इच्छिता म्हणटा तशें की येणारी जी जिल्हा पंचायत निवडणूक आसा त्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीक ह्या चळवळीचो मोठो वांटो आसतलो आनी ह्या चळवळीच्या माध्यमांतल्यान जे 4 जिल्हा पंचायत मतदारसंघ आसात मोर्जी जिल्हा पंचायत, हरमल जिल्हा पंचायत, तोरशे जिल्हा पंचायत आणि धारगळ जिल्हा पंचायत ह्या 4ही मतदारसंघात ह्या पेडणे डेमोक्रेटिक मुवमेंटाच्या माध्यमांतल्यान पेडणे लोकशाही चळवळीच्या माध्यमांतल्यान उमेदवार उबे करपाचो आमचो निश्चय आसा, आमचो निर्णय आसा। हो मुवमेंट आज पासून पेडणे तालुक्यातल्या तमाम गांवांनी वाड्याचे सुरू जातलो। आमी प्रत्यक्ष वचून आणि आमची जी टीम आसा जी गेले कितलेशेच दीस ह्या संपूर्ण तालुक्यांत जे 4 मतदारसंघ येतात जिल्हा पंचायत तेचो रिव्ह्यू घेता, निहाळ घेता आणि आयज आमी ही घोशणा करता की हो मुवमेंट आज पासून आयच्या शुभ अशा दिसा आमी सुरवात करता। आमचो संकल्प इतलोच आसा की पेडणे तालुक्यांत जे वेगवेगळे विशय आसात ते विशय सगळ्यात पयली म्हणजे हायलायट करा, कित्याक आज पर्यंत वेळोवेळी फक्त पेडणेकारांक जी वेगवेगळ्या सरकारांनी जी आश्वासनां जी दिल्लेली आसात ते आश्वासनां फक्त हवेतच विरगळून गेली, कित्याक तर एक मुवमेंट भक्कम मुवमेंट पेडण्यान उबो रावंक तो उबो करपाचो आमचो प्रयत्न। तुमी म्हणटले कितें की तुमी आयज घोशणा करून टाकली की जिल्हा पंचायत निवडणुकीची जिल्हा पंचायत निवडणुकीत आमकां पळोवपाचें आसा की आमी पेडणेकार खंय उबे आसा। पक्ष आसतात सगळे इरिस्पेक्टीव पॉलिटिकल पार्टीजय आसतात, तो विशय ना, पण आयज आमी पेडणेकार एकठांय येवन पेडण्याचें स्वतंत्र व्यासपीठ पेडण्याचो आवाज सरकारा पर्यंत जे सरकार फसवणूक करता त्यांच्या पर्यंत आमी उठोवपाक अपयशी ठरले। मुवमेंट उबे केले, मदीं मागीर स्टॉप जाले, अशें न करता एक सुसज्ज अशें म्हणटात तशें आनी सुनियोजित आनी एक संकल्प पुरी बाळगून हे उद्दिष्ट आमी घेवन मुखार वता। आमी पेडणे तालुक्यातले तमाम जनतेचे सहकार्य आशीर्वाद आमकां लाभतलो अशी आमकां अपेक्षा आसा। लोकांनी मांद्रे मतदारसंघ तसो पेडणे मतदारसंघात लोकांनी सगळो चाचणी केल्ली आसात, कसो कसो लोकांचो जो खेळ चल्लेलो आसा, लोकांचे कशे विशय येयल्लेले आसात, हे प्रसंग येयल्ले आसात आणि आयज जे आमी हांगा दोगूय बसल्यात हे स्वताहून बसूंक ना तर खंय तरी आमचे पेडणेकार भाव जे आसात जे पेडण्याची नागरीक जे जागृत नागरीक आसा हेंच्यांनी जो एक सपोर्ट जो दिल्लो आसा आणि आयज तांकां दिसता की आयज हे दोगूय जर फुडें सरत आणि आमचो सदांच तांकां तेंको आसा आणि खंय तरी आमच्या पेडण्यान बदल जावंक शकता। जी हुकूमशाही जी आसा जो खंय तरी आमचो आवाज पावना, जो सेंट्रलाक आवाज पावना किंवा जी मागणी आसा आमच्या नागरिकांची जी पूर्ण जावपाक जाय जाल्यार आमकां खंय तरी एकत्र येवपाची गरज आसा आणि त्याच दृश्टिकोनात आयज पेडणे डेमोक्रेटीक जो मुवमेंट जो आसा पळय हो स्वता एडवोकेट अमित किंवा प्रशांत नायक हाचो न्हू, हो तमाम पेडणेकारांचो आसा आणि परतून एकदां सांगता हो जो डेमोक्रेटीक मुवमेंट आसा हो पूर्ण पेडणे तालुक्यात जो जितलो नागरीक आसा पळय तांकां दे ऑल आर वेलकम। हो जो मुवमेंट आसा पळय हो सगळो पेडणेकारांचो आसा आणि जे आमचे कॅन्डिडेट जशे आमच्या अमित बाबान सांगला तशे जे कॅन्डिडेट जे आमी निवडटले परतून एकदां सांगता जे 4 आमी जे कॅन्डिडेट आसतले ते खंयच्याय स्तरार कसलोय प्रसंग आमच्या पेडणे तालुक्याचेर येयलो हे चौगूय जाण एक 4 खांबे कशे उबे आसतले, हे पेडणे तालुक्यातल्या लोकां बरोबर आसतले, खंयच्याच सरकाराच्या दबावाचेर आसचे ना।